अच्छे दिन आयले ना रे आयले ना 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 अच्छे दिन आयले ना आम आदमी जिंदाबाद आम आदमी जिंदाबाद आम आदमी जिंदाबाद आम आदमी जिंदाबाद आयले ना रे आयले ना अच्छे दिन आयले ना रे आयले ना अच्छे दिन आयले ना आम आदमी पार्टी जिंदाबाद आम आदमी पार्टी जिंदाबाद आयले ना अच्छे दिन आयले ना आयले ना अच्छे दिन आयले ना आयले ना अच्छे दिन आयले ना कहाँ गए भाई कहाँ गए अच्छे दिन कहाँ गए कहाँ गए भाई कहाँ गए अच्छे दिन कहाँ गए कहाँ गए भाई कहाँ गए अच्छे दिन कहाँ गए पेट्रोल गॅस वाढवले गोंयकारांक बिकेक लायले 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 लुटले रे लुटले 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 रे लुटले गोंयकारांक लुटले लुटले रे लुटले गोंयकारांक लुटले आम आदमी पार्टीचा जय हो आम आदमी पार्टीचा जय हो लुटले रे लुटले गोंयकारांक लुटले लुटले रे लुटले गोंयकारांक लुटले आयले ना रे आयले ना अच्छे दिन आयले ना रे आयले ना अच्छे दिन आयले ना लुटले रे लुटले गोंयकारांक लुटले 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 आयले ना अच्छे दिन आयले ना आयले ना अच्छे दिन आयले ना आयले ना अच्छे दिन आयले ना पेट्रोल गॅस वाढवले गोंयकारांक फुटयले पेट्रोल गॅस वाढवले गोंयकारांक फुटयले पेट्रोल गॅस वाढवले गोंयकारांक फुटयले फुटले रे फुटले सरकारांक फुटयले फुटले रे फुटले सरकारांक फुटयले फुटले रे फुटले सरकारांक फुटयले आयले ना अच्छे दिन आयले ना आयले ना अच्छे दिन आयले ना आयले ना अच्छे दिन आयले ना आम आदमी पार्टीचा जय हो आयज 5वो दीस खंय तरी नंतर पेट्रोल खंय तरी 20 ते 15 रुपयांनी हेच आजचे दिनाचे कॅरेट दाखोवन लोकांक आमच्या गोंयकारांक फटयल्लो काय कितें मॅनिफेस्टो काडिल्लो तेमी इलेक्शनाचो 3 सिलिंडर फ्री दितले म्हणून आमी तेन्नाय बोवाळ घालताले तेन्नाय लोकांक सांगताले हे 3 सिलिंडर दाखोवन 5 सिलिंडराचे पैसे तुमचे कडल्यान घेतले म्हणून तुम्ही हे विसरले की ते सांगताले की आम्ही तुमका म्हारगाय काबार करतले म्हणून आयज फाटली 10 वर्सां जाली म्हारगाय वाढत आसा ते एक वाटेन सिलिंडराचे कनेक्शन फ्री दिता आणि दुसऱ्या वाटेन सिलिंडराचे पैसे वाडयता म्हळ्यार एक वाटेन एंग मारतात फाटल्यानच्यान सुरी तोपतात हांव सरकाराक सांगपाक सोदता
तुम्ही लोकांक आमच्या गोंयकारांक नाडपाचे बंद करात. आयज टॅक्सीचो बिझनेस जावं, तो बसवाल्यांचो बिझनेस जावं, तो पायलटांचो बिझनेस जावं, तुम्ही त्यांच्या पोटार आडायला. आयज तुम्ही म्हारगाय इतली केला, पेट्रोल इतले वाडयला, त्यांना आपले पैसे वाडोवपा पडटले आणि जेन्ना ते पैसे वाडटले तेन्ना तुम्हीच टीव्हीचेर येऊन बोवाळ घालतले हे नाटतात म्हणून तुमकां. आयज घरान रांदपाची चूल चे तुम्ही खंय तरी उदक घातिल्ले आसा. आयज सिलिंडराचो प्रायस इतलो वाडयल्लो आसा की रांदपाक वचपाक बायलांक भंय दिसपाक लागला. पयलीं सिलिंडर ऑन करतना लोकांक दिसताले की सिलिंडर स्फोट जातलो काय म्हणून, फुट्टलो काय म्हणून, उजो लागतलो काय म्हणून. आयज आमच्या बायलांच्या बॉल्साक उजो लागिल्लो आसा. आयज घरच्या तरणाट्याच्या बॉल्साक उजो लागिल्लो आसा. मेन म्हणटा ते आमकां जॉब्स ना. मेन म्हणटा ते आमी ह्याच फावटी कोविडाच्यान भायर सरिल्ले आसा आणि कोविडाच्यान जेन्ना आमी भायर सरता तेन्ना हो प्रायस पळोवन अशें दिसता की खंय तरी वचून आत्महत्या करपाची आणि ह्या आत्महत्याचो खंय तरी मेन कारण आसतलो हो सरकार. आयज तुम्ही फाल्यां प्रोग्राम करता खंयचे हे हाडटा तुम्ही मुखेलमंत्री. कितें दाखोवपा हाडटा तुम्ही? दाखया आमचो प्रायस टॅगय दाखयात, आमचे सिलिंडराचे प्रायस दाखयात, आमची अनएम्प्लॉयमेंटाची रेट दाखयात. तुम्ही फाटले 10 वर्सां गोंयकारां खातीर कितें केलां ते दाखयात. फाल्यां प्रोजेक्ट करत ते स्क्रिनीचेर आनी दाखयात की गोंयकारांक कितले पावला ते. आयज बायलांचेर किंवा अत्याचार जाता तेजेर काय उलयना, पूण तुम्ही हांव एक म्हणटा एटलिस्ट पोटाचेर तरी येनाकात रे. घरान रांदता ते सिलिंडराचेर तरी येनाकात रे. तुम्ही मॅनिफेस्टोचेर सांगिल्ले फक्त अच्छे दिन आमकां पळोवपाक मेळटा केन्ना खबर आसा? इलेक्शनाचो म्हयनो किंवा 2 महिने असता तेन्ना तुम्ही प्रायस खंय तरी ठप्प करून देंवयतात आणि जशें जालें की रिटर्न गिफ्ट करून तोंडार थापड मारल्या भशेन मारतात. अरे आमचे चिंतना जाल्यार आमच्या कार्यकर्ते ते तुमचे आसा, भाजपाचे जावं किंवा ते काँग्रेसीचे जावं, ते आमचेच भाव. ते खंय तरी कार्यकर्ता आसात तेही त्याच चुलीर रांदतात रे. ते त्याच गाडयेन पेट्रोल घालून भोंवतात रे. तेतूनय तेंचेच पेट्रोल यूज करून ते खंय तरी बिझनेस करता रे. अरे आमचे चिंतनात आमी बोवाळ घालतना तुम्ही आमकां विरोधी म्हणटले, पूण हांव सांगता तुमच्याय पक्षान काम केल्ले कार्यकर्ते जे आमचे भाव आणि भयणी आसात तेंचे बद्दल तरी चिंतात. तेंच्या घरान कितें परिस्थिती आसा ती चिंतात. तेंचे प्रसंग कसलो आयला तो चिंतात. म्हाका वायट दिसता की सांगपाक हे कार्यकर्ते जेवण खाण नासतना रस्त्यार बॉम्ब मारीत तुमकां जिखून हाडला. ह्याच आमच्या भावांनी तुमच्या फाटोफाट भोंवन काँग्रेस किंवा बीजेपी फाटल्यान भोंवन तेमी तुमकां जिखून हाडला आणि आयज तुम्ही त्यांच्या पोटार लात मारतात रे. आयज तुम्ही खंय तरी त्यांच्या घरान शिस्ता ते उणी काढून व्हरतात रे. म्हाका वायट दिसता. कार्यकर्त्या कडेन मागता हांव, सांगात तुमच्या सरकाराक, ज्या सरकारा खातीर तुम्ही वावरला त्या सरकाराक सांगात तुम्ही प्रायस देवयात म्हणून आयज आमी हांगा आम आदमी पार्टी युथ विंग, युवा विंग आयच्यान खंय तरी मुखार सरला की आमकां खबर आसा जायते लोक गोंयकार आमकां फोन मारून सांगतात उलयात रे, आवाज काढात रे. लोक आमच्या दारान येता, मतां मागतात आणि नाच जातात. आयज खुबशे आमदार जाले की आमी पेट्रोल देंवयतले, डिझल देंवयतले, सिलिंडर देंवयतले, आश्वासनां मॅनिफेस्टोची आशिल्ली. पूण आयज जेन्ना आमदाराक ते मेळपाक वता तेन्ना आमदार तेंचे फोन उबारना किंवा तांकां हन्सर दिवपाक तेंचे तोंड ना. हांव बरोवन दिता येता ते 2 महिन्यान समज पेट्रोल 120 ते 110 पावना जाल्यार तुम्ही आणि रोखडेच आणि आतांय सांगता 2024चे जेन्ना इलेक्शन येतले लोकसभेचे तेन्ना 20 रुपया अशें देंवयतले आणि सांगतले आ गए ना अच्छे दिन. अरे पीएम मोदी आमची मन की बात केन्नाय आयकय मरे. तुजीच मन की बात तू सांगता, आमची आयकतलो कोण रे? आमचे पेट्रोलाचे प्रायस देंवय म्हणटा ते तरी केन्नाय आयक रे. सिलिंडर देंवय म्हणटा ते तरी केन्नाय आयक रे. आतां एम्प्लॉयमेंट समज इतले आशिल्ले, आमच्या बोल्सान इतलो डुडू आशिल्लो जाल्यार पेट्रोल तू 100 कित्याक 200 कर आमी भरता आशिल्ले. आमकां हांगा 20,000 जोडपा, 10,000 जोडपा हिम्मत ना, हांगा जॉबा ना आणि तुम्ही सिलिंडराचे आणि उदकाचे हेचे पेट्रोलाचे आणि डिझेलाचे प्रायस वाडयतात. आयज आमी जशें बाईन सांगला आतां यूथ म्हणटा ती पयली धाकटीशी आतां जेन्ना आय वॉज बायींग अ बायक, जेन्ना नवीन बायक घेतलेली लास्ट टायम 2014 नवीन बायक घेतलेली तेन्ना म्हजी मम्मीन तेन्ना स्टॉप करून ताणें सांगिल्लें की डाऊन पेमेंट कर तुजी, लायसन्स हाडून तुजी आनी गाडी काड. आतां दुसरी गाडी घेता की मम्मी म्हणटा की पयलीं कितें म्हणटा मम्मी म्हजी बाय एक आसा तितून पेट्रोल घालपाक पावना आमी, दुसरी खंयच्यान घेतले. बिकॉज इफ यू कॅल्क्युलेट इन सिंपल लँग्वेज दिसाक 100 रुपयाचो पेट्रोल कोणीय घालतालो. बारीक मनी सुद्धा 100 रुपयाचो पेट्रोल दिसाक घालतात. 100 into 30 days दॅट बिकम 3,000. 3,000 into 12 months बिकम्स 36,000. म्हणजे बायकेचो अर्धो प्रायस आमी 1 वर्सांनी हांगा घालता फ्युलाक. जाल्यार आमी कितें जोडटले आनी कितें म्हूण वयर सरतले? म्हाका एकूच सांगपाचें सरकाराक, तुमी जे करता न्ही तुमच्याच फाटल्यान
वी से ऑलवेज से लुक एट युअर बॅक फर्स्ट. तुमकां फाटला अख्खी चल्ला पळय फाटल्यान तुमच्या तुमी पळोवपाक जाय. बिकॉज आय गेस तुमकां आतां इलेक्शन जालें की युअर डोर्स आर क्लोज फॉर ऑल द पीपल ऑफ गोवा. तुमकां पळोवपाक जाय लोकांक कितें जाय. लोकांक हें नाका. लोक डजंट वॉन्ट दिस की म्हारगाय कशी चल्ला. बॅक द प्रायस ऑफ फ्यूज. सरकाराचो फाल्यां शपथविधी हांव दोतोर प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदतां किंवा नरेंद्र मोदीच्या कानार घालपाक सोदतां निदान शपथ घेवपाच्या तरी मातसो थार दर आसलो. फाल्यां शपथ घेवच्या पयलीं तुमी लोकांच्या पेट्रोलाक उजो लायला, सिलिंडराक उजो लायला. हें चलयलां कितें? आनी गोंयकारांनी अजाप जावपाची गरज ना. ते सरळ सांगता तुमची मतां आमी विकती घेतल्या. तुमकां इलेक्शनाचे 2 दीस पयलीं आमी 1000, 2000, 5000 रुपया दिल्या. ते आमी खंयच्यान भरून काडपाचे. सो हे भरून काडपाचेंच काम आमच्या सरकार हेज्या प्रमोद सरकारान आनी मोदी सरकारान केल्लें आसा. अजाप जावपाची गजाल ना. कारण हे लोकांक हे लोकशाहीच्या मार्गान न्हय, हे फक्त विकते घेवपाचे, मतां जोडपाची. आतां सिद्धेशान सांगलां तशें लोकसभेची जेन्ना इलेक्शनां येतली तेन्ना 1-2 दीस पयलीं 20 रुपया बी कितें खर्च करून देंवयतले आनी आमकां म्हणटले अच्छे दिन येयले आनी आमच्या तोंडाक पानां पुसतले. हे परंपरा ही चालूच आसा. फक्त आमी शाण्या मनशांनी हांचेर प्रत्येक फावटी नदर दवरची पडटली. नाल्यार हे गॅस आमचो सगळ्यांचो गॅस भायर काडटले, आमच्या पेट्रोलाक आमचो उजो पेटयतले. हांचेर विश्वास दवरपाचो ना. फाल्यां शपथविधी वयता गोंयकारांनी ताका विचारपाक जाय शपथ घेवन सांगा कोण पयशे दिनासतना निवडून येयल्या ते. प्रत्येक आमदाराक विचारा कोण पयशे दिनासतना. हे सगळे पयशे दिवन येयल्या आनी ताका पयशे भरून काडपाक जाय म्हणून 50-50 रुपया हो गॅस वाडयला आनी पेट्रोल वाडयला. हे आमच्या कुस्ताचेर 5 वर्सां जगपाची आसा, ऐशो आरामान जगपाचें आसा. आनी कॉमन मनीस हांगा गोंयांत काबारूच जावपाचो आसा. फक्त गोंयांत न्हू, देशभरांतलो सामान्य मनीस आम आदमी हो काबारूच जाला. आनी हे काबार करपाचें सरकार हांगाय सेंट्रलाकूय हालपाक जाय आनी हांगाय हालपाक जाय. आनी ती प्रक्रिया देशान आनी राज्यान सुरू जावपाक जाय. मेन म्हणटा ते आयज तुम्ही पयला आसतले हे सरकार मेन इश्यू वयल्यान डायवर्ट लावपाचेर कॉन्सन्ट्रेट करता. आयज खंयच्या तरी पिक्चराच्या टिकेटीचेर किंवा कित्याचेर ते टॅक्स उडोवपाचे उलयतात. अरे बाबा नो पुतानो पेट्रोलाचेर केन्ना टॅक्स काडपाचे उलयात रे. अरे बाबा नो पुतानो सिलिंडराचे केन्ना प्रायस देवपाचे उलयात रे. ते टॅक्स खंय तरी बरें काम केलें. ह्या आमदारांक आनी मंत्र्यांक हेंकां पेट्रोलाचे किंवा सिलिंडराचे पडना कित्याक तेंय सांगता तुमकां. हेंकां खंय ते चिटी दितात दिसा 10 लिटर भोंवपाक. तेंचे कितें वतले रे? तेंचे बोल्साचे थोडी कितें वता. ते गोवा गव्हर्मेंटाचे ते स्किमी ती कट करतले. पेट्रोल पंपा येते हिरा पेट्रोल पंपाचो व्हरून दितात ते पेट्रोल घालतात आनी 10 लिटर भोव डिझल बरोबर भोंवतात. तेंकां एक सांगता ते खंय तरी हे राजकीय लोक आसा जे आमदार जाला जे आमच्या खातीर डिसिजन करता ते आमच्या टॅक्साच्या पयशांनी जगतात. म्हाका एक विचारपाक जाय आमदारांक आनी मंत्र्यांक तुमच्या घराच्या तुमच्या हांगा सिलिंडर हांगा मंत्री हावजान तुमकां हें आसता बंगलो अलॉट केल्लो आसता. तुमी केन्ना सिलिंडराचे पयशे दिला काय कितें रे? तुमी तुमच्या गव्हर्मेंटाच्या गाडयेन तुमी पेट्रोल घातला काय कितें रे? तुमच्या गव्हर्मेंटाच्या गाडयेनी तुमचो सोयरो दायरो भोंवता हें आमकांय खबर आसा. हांव सरकाराक विचारपाक सोदतां तुमकां दूख लागना म्हणून चिंतनाकात बाकीच्यांक दूख लागला म्हणून. कोविडाच्या प्रसंगान खूब जाणांच्या घरां इबाड जाल्ली आसा. सो सांगता सरकारा कडेन की ते पिक्चराचे टिकेटी टॅक्स फ्री करतलो आनी हें करतलो. फाल्यां शपथ सीएमाची घेतना तेन्ना एक शपथ घे आपूण गोंयकारा बरोबर रावतलो आनी जी गोंयकाराची बॉल्सां आनी तुमी आतां पेटोवन दिला पळय ती खंय तरी पालयतलो. ही एक खंय तरी एक शपथ घे की आपूण गोंयकारा खातीर आनी गोंयच्या प्रजे खातीर काम करतलो. कितें फाल्यां बीन तुमचो कितें प्लॅन आसा? आयज तुमी तेचे भायर सरून येयला प्लॅन नासलो जाल्यार थोडीच सांगतले. गोंयकार पळोवंक गेल्यार सगळे गोंयकार भायर सरले. कित्याक गोंयकारांक सद्या इतलो त्रास जाता. एवरी हाऊस होल्ड इज अफेक्टेड, एवरी स्टुडंट इज अफेक्टेड, एवरी यूथ इज अफेक्टेड. In fact, also you guys are affected. Everybody is affected. आता ते तुमच्या प्रेसवाल्यांकूच पळया. मदीं हांगा प्रेस आसता, मदीं थंय प्रेस आसता, मदीं हांगा प्रेस आसता. तुमी गाडयांक पेट्रोल आमचे घालता ते आमी एक पेट्रोल ए आनी बीजेपी घालता ते बीजेपी पेट्रोल बी आनी काँग्रेस घालता ते बीजेपी पेट्रोल सी न्ही. पेट्रोल आनी डिझल म्हणटा ते एकूच आनी घरांत चूल पेटयता पळय तीय एकूच. सो फाल्यां कितें जातलें किंवा करपाचें आसा तें आयज सांगल्यार तें बोवाळ जातलो. आनी फाल्यांचें कितें जावपाचें ऑलरेडी ते भिल्ले आसा. ताणें वयर ते काळे टी शर्टां आनी मास्क घालूं नाका म्हणून फतवो काडला. ही दशा ह्या भाजपाची जावपाची. अरे काळे घालपाक तेन्ना तुमीच ह्या फटिंगांनी काळे घालून आमकां रस्त्यार देंवयले.
आमच्या कुस्तार सत्तेर येयले आनी मागीर आमच्या बोकाचेर फोट मारली आनी आतां हे काळ्याक हेका भिता तांकां सांगपाक सोदता काळ्याक भियो नाका क्रिस्तांव भावाचो कोणूय मेलो जाल्यार ताका काळें घालचें पडटा ही तरी अक्कल आसपाक जाय आशिल्ली ते तानावडेर कोणें तरी फतवो आनी जेन्ना रस्तो ब्लॉक आशिल्लो एक एम्ब्युलन्सान मरता त्या पेशंटाक जेन्ना आमी साल्वार केल्लो आनी तेन्ना आमी बॅरिकेड बंद करून 1.5 वर बॅरिकेड बंद केल्ले आनी आयज तोच सीएम म्हणल्यार जाता खंय तरी आम आदमी यूथ विंगाचो इफेक्ट सरकाराचेर पडटा की तो उलयता तेचेर कळटा की बाबा रस्ते बिस्ते बंद करनाका जाता ते आम आदमीचे युवा विंग येतले आनी ते रस्ते बी आडायता काडटले तुमचे पूण ताका भंय आसा तो आमचो प्रमोद म्हणटा पळय सावंत जो आतां सीएम जातलो ताका खंय तरी आम आदमीचो भंय आसा पूण तो तसो भंय दाखय खंय तरी लोकांक प्रजेक रिस्पेक्ट कर सो फाल्यां कितें आसा कितें ना आनी कितें विचारपाचें बी आसल्यार आतांच विचारा ना आमी कितें म्हणटा आम आदमी पार्टीन मरे पयलींच सगळे जनतेक आमी गोंयकार जनतेक सांगलेलें आमी वॉर्न केल्लें सारकें वॉर्न केल्लें बाबा पेट्रोल प्रायस ते आतां कमी करपाचें इलेक्शन टायमीक मागीर इलेक्शन जालें वाडोवपाचें आहा तरी पण ताका वोट पडले म्हणल्यार तुमी चिंतूंक जाय तांकां वोट कशें पडला वोट तांकां पडला फक्त पयशाचे राजकारणी तुमकां खबर आसा पयलीं कितले लोकांचे व्हॅल्यू आसले खबर आसा तुमकां 1000 रुपया 2000 रुपया आयज जाला 3000 रुपया बीजेपीन व्हॅल्यू दवरल्या लोकांचे एक मताचे व्हॅल्यू जाले 3-3000 रुपया हे खंयचे पयशे हे पयशे खंयचे आनी आतां हे पयशे आमचे कडेन वाडटा पळय पेट्रोल हे खंयचे पयशे हे पयशे सगळे आपले तरी खर्च केला पळय सगळे इलेक्शनाक ते सगळे काडटले भायर आता तू तनाळे म्हणटा ब्लॅक मास्क घाल नाका तो ब्लॅक कलर तुम्ही अवॉइड करता तुम्ही एक काम करा मरे भारतीय जनता पार्टी हा पळय ताका ब्लॅक जनता पार्टी करा मरे तुमकां ब्लॅक कलर लागना ब्लॅक आसा जाल्यार ब्लॅक तुमकां सगळे ब्लॅकूच म्हणटाले फ्युचर तुमकां सगळे जण म्हणटाले ब्लॅक जनता पार्टी यांचे कडेन आतां कांयच उरूना वाडटले म्हणे आनी वाडटले आनी आतां आमी दुकां घेवपाचें आहा आतां राशन वाडपाचो आहा कितें पेट्रोल वाडले कितें दिसता तुमकां पेट्रोल फक्त वाडटा म्हणून राशन वाडटा आनी कितें दूध वाडटलो भुरग्यांचे बिस्कीट वाडटले उदक येना मेडिसीन वाडयतले सगळे वाडयतले आनी आमची जनता जे आहा हालूच हाल करून दवरपाची आहा आमच्या जनताक मातशी एटलीस्ट तकलो येवंक जाय बाबा हे नेक्स्ट इलेक्शनाक मातशी तुमी चिंतून तरी वोट मारा पयशाक पळोवन मारा नाका तुमकांच त्रास पडटले हे बीजेपीचे आसा पळय फक्त 30% बाकी 70%क सगळ्यांक त्रास आसा एक एटलीस्ट चिंतूंक जाय लोकांनी मारपाचे वोट पयलीं हांव कितें जनता एकूच रिक्वेस्ट करता तुमी मातशें चिंतून आनी फुडें इलेक्शन येवपाचें आहा अजून तुमचे दिसा पिड्यार जावंक ना अजून तुमचे आसा लायफ आसा तुमच्या भुरग्यांचें लायफ आसा एकदा तुमी मत सारकें आपलें व्यवस्थीत मारा एकूच सांगपाचें आयला म्हाका दिसता हो क्वेश्चन जेन्ना आयज जाता न्ही की फाल्यां आमी कितें करपाचें आहा म्हणून बाबा वी आम आदमी पार्टी जे करतले बस सिना ठोके करतले तुमचे वशे न्हू राती घराकडे येऊन पैसे सकयल्यान पास करून लोकांचे मतां विकून घेवन आनी फाटल्यान सगळी प्लॅनिंग राती लोकांक MLA परचेस करपाचे राती प्लॅनिंग राती प्लॉटिंग राती सगळे आमी तशें करना जो भी करेगा सिना ठोके करेगा दॅट इज आम आदमी पार्टी जे जातले फाल्यां तुमकां कळटले फॉर शुअर थँक्यू लुटले रे लुटले 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 रे लुटले 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 रे लुटले 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 रे लुटले लुटले फोटयलो रे फोटयलो फोटयलो रे फोटयलो फोटयलो रे फोटयलो आम आदमी पार्टी विजय असो आम आदमी पार्टी विजय असो आम आदमी पार्टी विजय असो